फ्रेंड्स व्हॉलीबॉल एसोसिएशन हे प्रिवळान 2001 एस्टाब्लीश जाल्ले आनी तेजे आज पर्यंत काम कार्यरत खेळाडू लागून सदांच चालू आसा. फ्रेंड्स व्हॉलीबॉल एसोसिएशनान ह्या वर्सा 4th इंटर विलेज ऑल गोवा टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला. तो जातलो 17 जानेवारी 2019 ते 19 जानेवारी 2019 आनी हे टुर्नामेंटाक फेडरेशन ऑफ इंडियेचे 3 जाण व्हॉलीबॉल प्लेयर एका टिमीन पार्टिसिपेट जावपाक एलावड केल्ले आसा. जेणे करून हे टुर्नामेंटाक आमकां 8 टिमी हे फेक सहभागी जाल्ल्यो आसा आनी आमी हो टुर्नामेंट लास्ट 2 वर्सां पयलीं असो हो टुर्नामेंट घडोवन हाडलेलो आसा आनी हो आमचो 4th इंटर विलेज ऑल गोवा इंटर विलेज प्रोवायडेड 3 प्लेयर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया वन टुर्नामेंट ह्यो प्रिवळ वाठारांत सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब हेच्या ग्राउंडार घडटलो. कळटलेच ते ग्राउंड पळयतकीर ते भायर सिटींग अरेंजमेंट जो आसा तोय बी लोकांक कांय त्रास जायनासतना जो पार्किंगेचो अरेंजमेंट आसा तोय आमी बरो केल्लो आसा. म्हणजे खंयचे आमच्या गोंयचे तशेंच गोंयचे भायले जे प्रेक्षक येतले ह्या व्हॉलीबॉलाची आस्वाद घेवपाक उमेद घेवपाक तांकां खंयच त्रास जावपाक जायना. ते खातीर आमी तेंचो सगळो जी तयारी आमी आसा ती बरे भशेन केल्ली आसा. फ्रेंड्स व्हॉलीबॉल एसोसिएशन गेली 20 वर्सां ह्या व्हॉलीबॉल क्षेत्रांत आपलें व्हॉलीबॉलाचें कार्य करीत आसा.